जर मास्टर माइंड आसा तांकां जाल्यार तांणी दे हॅव टू कम आउट ओपनली वेन दे आर अवेर. म्हाका दिसता की मास्टर माइंड म्हणत आसात आनी कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणत आसात. सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर लोक दुबावान पळोवपाक लागल्या. तुमी इतके कन्फर्म आसा जर जायत जाल्यार जो कोण मिनिस्टर आसा ताचें नांव कित्याक घेना तुमी? सो रिपोर्टराक प्रश्नच येनाशिल्लो की सगळ्यांक विचारपाचो, ताकाच विचारपाक मेळटालें. सो अश्यो अफवा ह्या आमचे विरोधी पक्षांनी घेवचे न्हय की आनीक आमचे भारतीय जनता पार्टीक बदनाम करपाचे हे प्रयत्न आसा ते सोडून दिवचे. म्हजो एक तांकां सल्लो आसा की खऱ्यांनीच तुमकां खबर आसा जाल्यार त्या मनशाचें नांव घेवप ना जर जायत जाल्यार तांणी ह्या विशयाचेर म्हणजे कॅबिनेट मिनिस्टर आसा अशें म्हणून बोवाळ घालचो न्ही. म्हणजे ह्या हातून जो कादूस कितें उलयला ताचे विशीं सगळ्यांनी आमी विचार करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. नंबर एक, हांव मिनिस्टर आसा म्हणून ताचो जो स्टेटमेंट आसा तो म्हाकाय लागता. संस्कृती आनी इतर क्षेत्रांत वाडिल्लें आमचें घर गुंडगिरी आनी अश्यो ज्यो नाका आशिल्ल्यो गोश्टी पसून सदांच पयस संघटीत करून लोकां मुखार कशें वचप हें आमकां आमच्या संस्कृतीक शिकयल्लें. त्या खातीर कालसान म्हाका दिसता किंवा बाकीच्यांनी बी ही नांवां स्वता ताणें डिक्लेअर करपाक जाय. कारण असो त्रास सगळे मनशांक जावंक शकता, इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टर. त्या खातीर म्हजो रिक्वेस्ट की ताणें खरेंच जर ताजे कडेन कितें प्रूफ आसा आनी तश्यो जर गोश्टी आसा ताणें डिक्लेअर करचे पेक्षा तें पत्र ताणें योग्य मनशा कडेन पावोवचें. पुराय प्रकरणाची चवकशी चल्ल्या. पुलीस ह्या केसीच्या मुळा मेरेन पावतले. सगळ्या इश्यूचेर राजकारण करपाची थोड्यांक संवय म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. एक गजाल, त्या केसीत इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा डिटेलान. नाका जाल्ल्या थोड्या जाणांक पॉलिटिसायज करपाची संवय जाल्ली आसा. त्या ती थोरो इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा आनी म्हाजी पुलीस टीम जी आहा पळय न्ही कितें तें फायनलायज करतली आनी ताज्या उपरांत कितें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.